Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. वेंचणूक तेंकता तशें सरकारी वॅकन्सी मोठ्या प्रमाणात भायर सरतात. ताचेर वता वता थंय आमदार मंत्र्यांक थंयचो लोक जॉबाचे विचारता. आवेडे केप्यां गेल्ले कडेन बाबूकय थंयच्या तरणाट्यांनी जॉबाचे विचारले. बीजेपीत वचून कितें केलें काय म्हूण बाबूक प्रश्न. बाबून आपूण काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत वचपाचें कारण जॉब म्हूण सांगतनाच आयकात. जॉब मेळटले, बाकीच्या आमदारां भशेन आपूण जॉबाक पयशे घेना म्हूण समजोवपाचे सुरात बाबू. आयकात. खातीरूच हें केलां आनी हांव म्हजी सभाव सगळी म्हायती आसता. हांव लोकांक आनी हांव दुसरें म्हणल्यार न्हू, हांव दुसरे भाशेन न्हू, हांव बाकी आमदारां भशेन हें सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक. करपा खातीरूच हें केलां आनी हांव म्हजी सभाव सगळी म्हायती आसता. हांव लोकांक आनी हांव दुसरें म्हणल्यार न्हू, हांव दुसरे भाशेन न्हू, हांव बाकी आमदारां भशेन हें सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक. करपा खातीरूच हें केलां आनी हांव म्हजी सभाव सगळी म्हायती आसता. हांव लोकांक आनी हांव दुसरें म्हणल्यार न्हू, हांव दुसरे भाशेन न्हू, हांव बाकी आमदारां भशेन हें सुद्दां घेवपी न्हू जॉबाक. हो व्हिडिओ फाटले 2 दीस जाले व्हायरल. बाबून खंयचे आमदार पयशे घेता काय सीएम पयशे घेता ते खंय स्पश्ट सांगचे. 10,000 जॉब विकपाचे आसा काय म्हूण प्रश्न. हायकोर्टान खंय बाबूचे जबाबाची स्वेच्छा दखल घेवची. ताणें म्हणटा आसतना म्हटलें दुसऱ्या आमदारा भाशेन आपण घेयना. हातून सिद्ध तो कोत्ता की दुसरे आमदार जॉब दिवपाक पयशे घेता. तर खंयचे आमदार पयशे घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. सीएम घेता वो आनी खंयचे आमदार घेता हें ताणें स्पश्ट करूंक ना. तो हें ताणें स्पश्ट करूंक जाय आसलें. ही पार्टी जी आयज गोंयांत सरकार चलयता ती एक भ्रश्टाचारी जनता पार्टी म्हूण सिद्ध जाता. ह्या माध्यमांतल्यान हांव एक अपील करूंक सोदतां टू द ऑनरेबल हायकोर्ट टू टेक सो मोटो कॉग्निजन्स ऑफ दीस इश्यू. जेन्ना गोवोरमेंट म्हणटा एके वाटेन की आपूण 10,000 नोकऱ्यो भरतलो, जाल्यार 10,000 नोकऱ्यो ह्यो सगळ्यो विक्रेक आसा कितें हो एक प्रश्न उत्पन्न जाता. 3 दिसांची विधानसभा घेवन कितें आनी कसलो निर्णय घेतात तेच कळना. फाटले विधानसभेत बोवाळात सरकारान स्टाफ सिलेक्शन कमिशन स्लिपींग मोडात घाले. एल्वीस म्हणटा सरकार आतां वॅकन्सीचे जाय ते करूंक मोकळो. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन म्हणल्यार एक संस्था, एक सिंगल संस्था जशी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आसा तशी एक सिंगल संस्था, जातूंतल्यान जशें गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन आसा तशें गोवा स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूय केल्लें ग्रूप सी आनी ग्रूप डी पोस्ट रिक्रूट करपाक. ह्या फटिंगांनी गेल्ले एसेंब्ली हितून एमेंडमेंट हाडून 1.5 दिसाच्यो एसेंब्ली जाता तितून कांय कितें घडटा तें कळत ना. एमेंडमेंट हाडून ह्या स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाक एक सेडेटिव्ह म्हणजे न्हिदेच्यो गुळयो दिता त्या भशेन गुळी दिवन कांपोज बी घेता ते भशेन हें स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताणें स्लिपींग मोडान घातलां. बाकीचे त्या व्हिडिओ कितें सांगता बाबू कोळेकर स्वताच सांगता की आपले ह्या पक्षाचे सगळे जे आमदार आनी मंत्री आसात ते जॉब दिवपाक पयशे घेता म्हणून. आनी कोण सांगता हें? ऑपोजिशन सांगना, पत्रकार सांगना, केपेचो लोक उलयना. बाबू कोळेकर स्वताच सांगता. कितें ते मोबायलाचेर रेकॉर्ड जाल्ले न्हय तेका घालल्यार कितें तशें आपल्याला मोबायल कोणी तरी हॅक केलो म्हणटा आशिल्लो. हेजे पयलीं एक व्हिडिओ कोणाक घालपा आशिल्लो चुकून आनी कोणाक पावलो दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.